काणका म्हापशा साईबाबाच्या देवळा लागसार एका घराक उजो लागलो। मोठे लुकसाण जाला। घरात रवी आगरवाडेकार आणि ताची फामील भाड्यान रावता। उजो शॉर्ट सर्किटान लागलो। उज्यात टीव्ही, भांगर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपडे धरून सुमार 7 लाखांचे सामान काबार जाला। उजो पालोवंक फायर ब्रिगेडीच्यो 2 गाडयो पावल्यो। घरातल्यान धुवर येता तो पळोवन लोकांनी फायर ब्रिगेडीक आपयली। कोणाक सांगले वयर वचून मातशें पळया म्हटलें खंय धुवर येता। मागीर सायटीचो कोण आहा न्हू तेणी मागीर उडकी मारून पळयल्यार उजो लागता म्हणपाक ती वयरूच आसलेली, फोनार उलयताली। मागीर येयली आनी बेगीन बेगीन लॉक काडला आनी उदीक मारता उजो आनी आंगार येवपाक लागलो। मागीर फायर ब्रिगेडीक हें केलें, कॉल केलें। फायर ब्रिगेड मातशी लेट जाली। म्हाजो मिस्टर मागीर फायर ब्रिगेडीकूच घेवन येयलो आनी मागीर उजो 2 हें लागले, पंप लागले आमकां हें करपाक। आनी सगळें तिचे जवळ सगळे टीव्ही बी सगळे उजो सगळे एकदम सगळे परत सगळे पडले। 7 लाखांच्या सामानाचो खंय गोबर जाला। टीव्ही असले 2 आमचे, एक 50,000ची आणि एक 20,000ची असले, 15 का 20,000ची। बेड असली आमची 10-12,000ची। परत डायनिंग टेबल असले, सिलाई मशीन असले म्हणजे 10,000चे। ते सगळे लुकसाण झाले। आयदन असले सगळे करपाक सगळे टोटल लॉसान गेले। साडयो आलमार गेली सगळे, भांगर असले ते गेले दोळा सगळे। म्हणजे चडशे आता 7-8 लाख जाले न्हू, त्याचे 7 लाख खूप झाले लुकसाण। उजो कसो लागलो? उजो म्हणजे शॉर्ट सर्किट वायरींचे। प्रुडंटा खातीर काणकाच्यान श्याम सुंदर फट्टे। विश्वजीत राणेन काँग्रेस सोडली। तो आता खंय वता ते काँग्रेसीक पडिल्ले ना म्हूण बाबू कवळेकार म्हणटा। पोटवेंचणुकेक वाळपय आनी सीएम खंय रावता थंय उमेदवार घालपाची काँग्रेसीची तयारी चल्ल्या। व्हीप मोडिल्ल्यान विश्वजीताचेर कारवाय करूं येता वा ना ताचेर अजून काँग्रेसीचो सल्लो घेवप चल्ला। विश्वजीत ऑलरेडी गेल्लो आसा न्ही, विश्वजीत पार्टी सोडून गेल्लो आसा। आतां पार्टी सोडून गेले उपरांत तो बीजेपी वयता आनी खंय वयता आमकां व्हडलेशें कांय ताचो उलोवपाची गरज ना। कित्याक ऑलरेडी काँग्रेस सोडून गेल्लो, काँग्रेस सोडून गेलो पार्टी भितर तो बीजेपीची मर्ज जाता आनी कितें करता तेजेर आमकां व्हडलेशें कांय ना। कित्याक ऑलरेडी आमकां आमची पार्टी सोडून तो गेल्लो आसा। कॅन्डिडेट ऑलरेडी डिसायड जालो तुमचो? ना, हेजेर आमची चर्चा आमी डिस्कशन ऑलरेडी केल्लें आसा। अनेक आमकां ऑप्शन आसात थंय। आमचे सिनियर राणे बी आमी बरोबर घेवन आमी सगळी चर्चा आमी हेजेर केल्ली आसा। कित्याक आमकां बाय इलेक्शनाक 2 कडेन आमकां फेस करचें पडटलें। जेन्ना सीएमा खातीर एक जागो खाली जातलो आनी हांगा म्हणटकीर तेजे खातीर आमची पार्टी PCC आनी CLP एकट्यान जावन आमी डिसायड करता। डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन जें आसा तें आमी ऑलरेडी आमची तयारी ऑलमोस्ट जायत येयल्ली आसा। आमी तें पेटिशन घालतले। कित्याक म्हणून लेट जालो तुमकां? लेट जालो म्हळ्यार लिगली जो आमी ओपिनियन घेता आसतना काही एडवोकेटांची वेगवेगळी मत आसली। सुप्रीम कोर्टाच्या एडवोकेटांचे म्हणणे वेगळे आसले, हाय कोर्टाचे एडवोकेट जे गोंयचे आसात तेंची म्हणणे वेगळी आसले। हेका लागून थोडो लेट जालो, पूण आतां ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ली आसा। गोंयांत बीफ बॅन करूं येता म्हूण सुब्रमण्यम स्वामीन केल्ल्या वक्तव्याचेर काँग्रेसीन खरडपट्टी काडली। Subramaniam Swamy is the central leader who is a BJP leader, but his statement comes out of ignorance, because Goa is Goa. Goa has got unique culture, what you call Goa, Goans and Goinkarpon. So, if they don't understand that, then they should not talk about Goa. As far as cow, there is a ban, and that ban was brought by the Congress party, because there is certain reverence for cow. But as far as the meat of buffalo and the bullocks, Goa has got our own legislation. We have got state-owned the meat complex, Abato, and I don't know how he can make such monstrous, irresponsible statements which are out of tune as far as the people of Goa is concerned. बीफ बॅनाच्या मुद्द्याचेर NCP उलयली। अरे सगळे किचन हुकुमशाही आयज हांवें कितें हावचें आनी कितें हावचें न्हू हेवूय आमकां खबर आहा, पूण गव्हर्मेंटान आमकां हेचेर सांगचें न्हू। आनी तोय जाल्यार हो MP आयज बीजेपीचो लिडर सुब्रमण्यम स्वामी आयज हें उलयता। सो हेका लागून आमकां बीजेपीचे स्टँड पारेकराचे बाबाचें कळपाक जाय की ताचेर ह्या बिफा बद्दल कितें आहा तो। तो म्हणटा आपणें उलोवंक ना, पूण उलयन आमकां दाखय गोंयकारांक की गोंया आपूण हें बीफ बॅन करचो ना म्हणून। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। पणजे शारांतल्या बेकायदेशीर गाड्यांचेर महापालिकेन कारवाय सुरू केल्या। एकल्याच्या नांवान भलतेच गाडे चलयतात म्हूण प्रकार उक्ताडार आयल्यात।
नेमकी कितल्या जाणांक लायसनां दिल्यात, लायसनां कोणाच्या नांवान आसात, बेकायदेशीर कोण आणि बेकायदेशीर कोण हाचो सोद घेवंक म्हूण महापालिकेन सगळ्या गाडेवाल्यांची बुधवारा मिटींग आपयल्ली. जे कोण कंटेम्प ऑफ कोर्ट म्हणून कोर्टान गेल्लो आसा त्या खातीर आमी जे इल्लिगल गाडये ते काडपाक स्टार्ट केले. जेन्ना इल्लिगल गाडी काडपाक स्टार्ट केले तेन्ना आमकां कळ्ळें की सगळे नंबर डुप्लिकेशन आसा. आतां हांगाच पळयला तुमी एग्जाम्पल 1 to 12 भितर कोण 10 नंबर आपलो आसा म्हणटा, कोण 11 नंबर आपलो, म्हणजे हांगाच आतां आमकां डुप्लिकेशन मेळ्ळा. तेन्ना आमचे कडेन लिस्ट आसा 1 to 60 लिस्ट आसा, प्लस एक 12 मागीर आमी म्हणजे 12 एक वाडलेलो. म्हणजे आमी इन प्रिंसिपल 72 गाडये खंयचे आसा ते स्क्रुटिनायज करून फायनल करपाचे केल्या. रोविंग कार्डे जे फिक्स गाडे आसले ते आमी ऑलरेडी काडून हायकोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे काडून तांकां आमी मार्केटान शॉपार दिल्ली. आनी हे रोविंग कार्डे एकाच जाग्यार आसताले. फॉर एक्झाम्पल एक स्पेसिफीक कंप्लेन जाल्ली आसा फिदाल्गो हॉटेला कडल्यान सोमनाथ थिएटरा कडेन. हे गाडे 10 वर्सां एकाच जाग्यार आसा आनी तेजो वीथ प्रूफ कोर्टाक दिल्लो आसा. म्हणजे हे प्रूफ काडून तेंच्यांनी हे गाडे रातचे तेच आसता, सकाळचे तेच आसता, म्हणजे कोण व्हरना. तेन्ना हे रोविंग कार्डाचो मिनींग हो आमचो तांकां आतां ते फिजिकली तेंची चॅक करपाक, तेंची विलां कशी आसा कितें आसा पळोवपाक. आनी एक आमी एक डिजायन, म्हणजे हो आतां डिजायन पोन्नो जाला, बरो हायजिनीक, बरो स्टील हें आसलेलें, म्हणजे सारकें हायजिनीक तांकां एक डिजायन करपाक सांगलां. मागीर तांकां मागीर लास्ट टायम तशें तांकां थोडे तेंच्यांनी पयशे भरपाचे उरलेले बँक लोन तांकां हें करून त्या प्रमाणे आमी सगळें हें आतां तेंचे कडल्यान डॉक्युमेंट घेवन आमी स्क्रुटिनायज करतलीं. CCPन लायसनां दिल्यात 60 आणि गाड्या भोंवतात खंय 70 वयर. शेनवारा सकाळी 9 सगळ्या गाडेवाल्यांक डॉक्युमेंटा सयत कांपालार बांदोडकार मैदाना कडेन आपयल्यात. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. वेंचणुके उपरांत उंचेलेर पोलीस ऑफिसरांची पयली ट्रान्सफर आयली. सेक्युरिटी आनी PCRचो ताबो आशिल्लो बॉस्को जॉर्ज आतां परत एंटी करप्शन ब्रांच SP म्हूण परत आयला. रेंज आनी क्रायम DIG विमल गुप्ता कोस्टल सेक्युरिटीत घालो. रुपिंदर कुमार आतां रेंज DIG म्हूण काम पळयतलो. भैरव सिंग गुज्जराक DIG हेडक्वॉर्टर्साचो ताबो दिला. क्रायम ब्रांचीचो SP उमेश गांवकाराक सेक्युरिटी आनी PCRात घाला. स्पेशल ब्रांचीच्या प्रियंका कश्यपाक क्रायम ब्रांचीची SP केल्या. देवेश कुमार महलाक ATS बरोबर ट्रॅफिकाचो चार्ज दिला. घेऊ एक ब्रेक.